मोपाच्या नावाविषयी नागरी उड्डाण मंत्रालयान निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बुधवारा सांगला। तरी लेगीत मोपाक गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकराचे नाव दिवपाची मागणी घेवन पेडणेकारांनी आंदोलन चालू केला। कांय जाण जाल्यार मोपा विमानतळाक मनोहर पर्रीकाराचे नाव दिवपाची मागणी करतात। की एक परंपरा अशी आसा की जे दिवंगत नेते जावन गेले ताणें आपल्या कर्तृत्वान एक ठसो आपल्या कार्याचो त्या भुमीचेर उमटयला। अशा सगळ्यांचेच आमी आठवण दवरप काय वायट काय ना, परंतु क्रमवारी करची पडटा आनी त्या क्रमवारीन पयलें नांव येता ते भाऊसाहेब बांदोडकरांचें। ह्या बद्दल कोणाचें दुमत आसूंकूच शकना। तर भाऊचेंच नांव ह्या अत्यंत म्हत्वाच्या अशा प्रकल्पाक दिवंक जाय हे मागची भावना अशी की अशें एअरपोर्ट पुन्हा पुन्हा जावचें ना। गोवा विद्यापीठ जालें त्या वेळार विधानसभेन हांवें मागणी केल्ली की त्या विद्यापीठाक भाऊचें नांव दिवया म्हणून। काही कारणास्तव ते जालें ना आनी नंतर ते गोवा विद्यापीठ हेच नांव थंय प्रचलित जावन उरलें। तर तशा प्रकारचो प्रकार घडूं नये ह्या साठी ह्या प्रकल्पाक भाऊसाहेबाचें नांव आमी दिवया।